सुंदर म्हजी न्हय मांद्रेची, पूण तिजी अवतिकाय म्हापशेची न्हय, मडगांवची न्हय आनी सातिनेसच्या नाल्यावरी जावची न्हू अशें म्हाका मनासावन दिसता। आमची न्हय आमकां सांबाळिल्ली जाय। ते नदरेन 25 वर्सां उपरांत मांद्रे मतदारसंघ कसो आसतलो ताचो प्लॅन करचो, लोकांक दाखोवचो, ही काळाची गरज, आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलपान सांगले। पळयात, मांद्रेच्या सार्वजनीक गणपतीच्या विसर्जन स्थळाचे सोबितीकरण जावपाचे आसा, थंय शेडय येवपाची आसा। ते खातीर थळावो झेडपी मेंबर सतीश शेटगांवकारान फुडाकार घेतलो। या कामा निमतान आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, गांवचो सरपंच, पंच, झेडपी, ग्रामसंस्था एकठांय येयली। त्या वेळार रमाकांत खलपान आपली प्रतिक्रिया दिली। तर माझी विनंती अशी आसा की टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट कायद्या खाली प्लॅनिंग एरियाज म्हणून एक कन्सेप्ट आसा। म्हणजे एखादं तुमच्या पंचायतीन जर ठरयलें तर आमचो मांद्रे गांव आज पासून 25 वर्सां नंतर कसो आसचो ही एक जर कल्पना आमी लढयली तर त्यानुसार अनेक गोष्टी आतांच आमचें प्लॅनिंग करूं येता। आणि एकदा तो प्लॅन जाल्यानंतर लोकांक सांगूं येता तुमकां काय अधिकार आमी कमी कोणाचेच करिनात, आपापली जमीन तुमकां वापरून मेळटलीच खरी, पण करता आसतना ह्या तरेन करुया। ही काय बरी सुंदर आमची न्हंय आसा। हांगा जे बसतले भितर काही धाकटी भुरगीं आसतली, एखादी बोटिंगची वेवस्था आमच्या हांगा करूया। ही न्हंय आमची अगदी वयर पर्यंत पावता, फुडें पर्यंत। मदीं मदीं आमी बंधारे वगैरे घालून खूब कामां केल्लीं सगळें, पण कालांतरान जर ना उरली तर म्हापशाच्या न्हंयक पळया काय जालें तें, अत्यंत घाण जावन गेली। मडगांवचे न्हंयत काय जालें ती आज बघा, तेका न्हंय म्हणचो ना तूं, अशी सगळी घाण जाल्या। खुद्द पणजेंतलो जो सांतिनेज नाला म्हणून तो म्हणटात, त्या नालाची कशी वाट लागली ती पळया। तर हे आमच्या मांद्र्यान घडूं नये। मांद्र्या मदलामास गणपती विसर्जनाचे सुवातेर झेडपी सतीश शेटगांवकारान सरकारी खर्चान शेड बांदून दिता म्हण सांगल्या। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। ह्या प्लेसीचेर आमचो झेडपी जो सतीश शेटगांवकर आसा तेणेन एक ह्या लोकांकडे एक आस उक्तायली की आपण हांगा एक शेड बांदपाक करता, जेणे करून जे विसर्जीत गणपती करपाक येता ते गणपती शेवटच्या विसर्जीत करच्या टायमार सुद्दां भिजचे न्हय, आणि जे कोण तरी सगळो लोक येता तो मागीर पावस असल्या कारणान हांगा भिजता, तो भिजचो न्हय, तेका लागून एक बरी व्हडली भक्कम शेड बांदपाची ठरयल्ली आसा। आणि हांगासर आतां फाल्यांच्यानच काम सुरू जातलें। मांद्रे गांवच्या वतीन आयज सगळ्या मांद्रे वासियांक सांगतना एक अत्यानंद जाता की आजच सकाळी सार्वजनीक गणेशोत्सव जो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ 38वो सार्वजनीक गणेशोत्सव ह्या वर्सा साजरो करता, आणि तेचे आयज सोडत कुपन जे आमी दिता लोकां मेरेन पावयता तेचो शुभारंभ केला। आणि आजच म्हणटात तशें हांगासर जंय सार्वजनीक गणेशोत्सवाचें विसर्जन जाता ती जागा म्हणटात थंय त्या जागेच्या पवित्र स्थळाचेर आयज सुशोभीकरण करच्या खातीर जिल्हा पंचायत सदस्य श्री सतीश शेटगांवकर यांच्या निधी अंतर्गत ह्या कामाची पायाभरणी जाता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आणि ओमकार देशप्रभू।